दाबोळे विमानतळाचेर येवपी पर्यटकांक व्हरपा खातीर येवपी टॅक्सीकारां कडल्यान टोल घेवपाक सुरवात केल्ल्यान टॅक्सीकार चाळवल्यात। विमानतळ प्राधिकरणान लोकां कडल्यान कर घेवचो न्ही, जो निर्णय घेतला तो फाटीं घेवचो अशी मागणी करपी निवेदन आमदार आलेक्सो रेजिनाल्ड लॉरेन्सोच्या मुखेलपणा सकयल टॅक्सीकार संघटनांनी विमानतळ प्राधिकरणाक दिला। आम्ही ॲक्च्युली आज बंद करूंक वताले, बट टुरिजम इंडस्ट्री लागून आनी आमगेलें सगळ्यांगेलें मत जालें की वी वील नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स, वी वील गीव देम टायम, बिकॉज एज इट इज पयलीं डिसिजन आसलोलें तेणी बंद केलोलें। वी वॉन्ट यू टू कंटिन्यू द डिसिजन, फिनिश, दॅट्स इट। आमकां आनी कांय नाका म्हूण सांगिलां। आमकां टुरिजम इंडस्ट्रीक आनी पॅसेंजराचेर 50 रुपया शुबेज घेवन टॅक्सीवाल्यान आनी पयस शुबेज गेले म्हणून इंडस्ट्री पिड्ड्यार जालो नाका आमकां। एक्चुअली इंडस्ट्रीवाल्यान आज आमकां सपोर्ट करूंक जाय आसलो। इंडस्ट्री म्हणलो हॉटेलवालो जावं सगळे स्टेक होल्डरान आज आमकां सपोर्ट करपा जाय आसलें। ते न्हिदलाय थिंगा ना ते एडवांटेज ते न्हिदलाय थिंगा, कित्याक ते कित्याक न्हिदलाय ते जाणाय। ते गोवा मायल्स ही तांकां आनी कांय नाका, ते गोवा मायल्स तांकां। हांव मुगे एकूच हें, आमी वी हॅव नॉट रिजॉर्टेड टू एनी सॉर्ट ऑफ वायलन्स नॉर दादागिरी वॉट दे आर सेईंग। आमकां माफिया म्हणपाक, टॅक्सी ड्रायव्हरांक माफिया म्हणपाक हांवें चान्स दिलो नाय। आमी रेप्रेजेंटेशन दिलां, तेणें आमकां टायम मागिला, वी आर स्टिकींग टू टायम। वी आर ट्रायंग टू हॅव अ मीटिंग विथ द कलेक्टर एंड हिम टुडे if possible, because Monday he will not be there, and we want the issue to be resolved in 3 days. If at all they don't solve it within 3 days, our next step we will convey you on Tuesday morning. There are few issues here. One is the yellow black taxis. They have been here airport commerce santi आहेत बडे, तेंकडे सेपरेट एग्रीमेंट आहा, ते ऑलरेडी तेंक स्टँड आहा, they have been given stand, तेंक स्टँड दिलो आहा, दाबोली एअरपोर्ट स्टँड म्हणून दिलो आहा। पार्किंग फी घेता हिंगा 100 रुपया, वयर येताय उमके टायमार 100 रुपीज, करेक्ट? 5 ना 10 minutes. हिंगा 100 रुपीज घेताय, परतून थिंगा पॅसेंजर टॅक्स घेताय, दॅट इज नॉट करेक्ट। सो तूं 100 रुपीज गेलो काय ना, तुवें पॅसेंजराक कलेक्ट करून तुवें भायर वचपा जाय, 100 रुपीज दिले काय ना, परतून आनी चार्ज घेवपा येना। पॅसेंजराचेर आनी चार्ज मारले जाल्यार ऑटोमॅटिकली टॅक्सी ड्रायव्हर काण पॅसेंजराक घेतलो। अशें तेका माफिया म्हणटाय म्हणून आजून देखो वयले आनी 50 रुपया एअरपोर्ट डायरेक्टर आपण म्हणटा बोर्ड मात म्हणटा, इंडस्ट्रीचें नांव आनी पिड्यार जातलें। ताका लागून आमी प्रोटेक्ट करताय। ते इंडस्ट्री कोण आमकां टॅक्सी ड्रायव्हरांक कोण सपोर्ट करना जायत, पूण आमी सपोर्ट करताय, कित्याक टॅक्सी ड्रायव्हरान इंडस्ट्री चालवा केली रायट फ्रॉम बिगिनींग। इंडस्ट्री आज वयर सरल्या टॅक्सी ड्रायव्हरान जायतें काम केलां आहा, सगळ्यांक काम केलां, तितून टॅक्सी ड्रायव्हरांनी काम केलां, पण तेगे इंट्रस्ट चोय तेणी तांकां जेपडायज केलें नाय। एअरपोर्टाचेर टेंडर पडे काडला, तो टेंडर सारको काडलो ना। इट इज नॉट रिटन देर इन द टेंडर, ही सेड मॅनेजमेंट ऑफ लेन्स म्हणलां, पॅसेंजर टॅक्स बी कांय म्हणलो ना, मॅनेजमेंट ऑफ टॅक्स एंड पार्किंग फीज म्हणलां टेंडर काडला। आतां हे एअरपोर्टाक एंट्री आनी एक्झिट म्हण ती सारकी क्लियर लेआउट प्लॅन ना, नाय मो एंट्री परफेक्ट ना, एंट्री भितर सोदता भायर सोदता म्हळ्यार थिंग कन्फ्युजन जाता। हे सगळे इश्यू आहाय, इश्यू आसतना हो एअरपोर्ट डायरेक्टर कन्फ्युजन करून सोदिता। एअरपोर्ट एक वतान सार बाजार करून दवरला, भायल्यान गाडी घालपा लागले, कियोस्क गायले भायल्यान, कियोस्क काडटा थिंग टॉयलेटान सांगू उदक हाडटा आनी च्या करता लोकांक, 130 रुपयान च्या लोकांक। हे सगळे सिस्टम तेगेलें जाग्यार पडले बगर तेज्यान कांय सिस्टम स्टार्ट करूंक जायना न्हय। आनी आतां ट्रॅफिक जॅम जाता, वयर येता ट्रॅफिक जॅम जाता, 20 मिनट लागताय। म्हाका काल 20 मिनट लागली फ्रॉम डिपार्चर टू द फ्रंट गेट, नॉट फ्रॉम एंट्री टू द एक्झिट, फ्रॉम डिपार्चर टू गेट। आतां ते जायत भाशेन सांगताय, पण तशें जायना तें। वेन ही सिट्स ऑन टॉप, जो मनीस वयर बसता एअरपोर्ट डायरेक्टर म्हूण, तेका पॅसेंजराक दूख आनी सूख कोणा। पॅसेंजर ऑलरेडी टॅक्स फारीक करता, खुंयसान येता आसतना, बॉम्बेसान येता आसतना तो टॅक्स फारीक करता, तो सगळे फारीक करता। ते भाशेन एक पॅसेंजर मडगांव पणजे वयता आसतना पॅसेंजर टॅक्स फारीक करता, बस स्टँडार कोण तेका पयशे घेना। हो आतां एअरपोर्टार येयलो काय ना, तुका पॅसेंजराचे पयशे घेवपा जाय म्हणटो, कमर्शियल टॅक्सी येताय तेंकोडे पयशे घेवपा जाय म्हणटो। आतां कमर्शियलाक टॅक्सी पयशे गेले जाल्यार दुसऱ्यांको कितें न्ही, हाल तो दुसऱ्यां कडेन करतलो, तेका आतां स्टॉप करून जायो। हो बाजार जावपा जायना। दीस एअरपोर्ट आनी ही जुमीन पळय आहा, ही सगळी PWDची जुमीन ती तांकां हँड ओवर केल्या। ते एअरपोर्ट टॅक्स घेवपा, ते पॅसेंजर टॅक्स घेवपानी आनी पार्किंग टॅक्स घेवपानी, पार्ट ऑफ द रेव्हेन्यू शूड हॅव गॉन टू द PWD।
PWD की मिस्टेक, अपना रेव्हेन्यू दोन नासतना हँडओव्हर केली ती. All this should go back to the state. Nothing is going back to the state, and they are burdening Amka. So all this issue I am explaining so that the people know what is going on here. And now आमगे इंटरेस्ट सांगता, मुगे इंटरेस्ट टॅक्सी वाल्यांची ना, मुगे इंटरेस्ट हाल लोकां घेतले. हे लोक पडात न्हिदोना हाय ते हाल उठले, पण ते उठले म्हूण हांव रावना, हांव पयलो बोवाळ मारता. बोबो मारल्या मासपास म्हणल्यार जाता, कित्याक ते मागीर मतले हाल्या मागीर रटले. सो हांव फकत एक काम करता, हें बंद जावपा जाय इन द इंटरेस्ट ऑफ एक एक गोंयकार. हे एक्चुअली रेव्हेन्यू कांय एअरपोर्टाचो, इट इज रन बाय AI, इट इज नॉट अ PPP. हो बॉम्बे एअरपोर्टा भाशेन प्रायवेट पार्टनरशिप एअरपोर्ट न्ही. दिस इज रन बाय AI, or इट इज रन बाय नो PPP. हो एअरपोर्ट पळय आहा तो सेंट्रल गव्हर्मेंटान फांड केलो एअरपोर्ट. हितू बर्डन टॅक्स, हितू पॅसेंजर टॅक्स कलेक्ट करपाक हितू बर्डन ना तेका. हे फकत कॉन्ट्रॅक्टरा पोसपाक खबरो, आनी कॉन्ट्रॅक्टर कोण? एकलो गोंयकार ना. तर येलो ब्लॅक ही पारंपारीक टॅक्सी केन्नाच वायलन्साक सपोर्ट करिना आनी आमकां ट्युरिस्टाकूय त्रास जाल्ले नाका. आनी आमी केन्नाच अशें कितेंय अशें पावल उबारपाना की गोंयचो ट्युरिजम इफेक्ट जातलो, ट्युरिजम डिक्रीज जातलो. आमचे कडेन समज हे जर चार्ज करपा लागले, कित्याक आमकां जो रेट चार्ज दिल्लो आहा तो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट दिल्लो आहा. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान तो रेट वाडोवन दिवचो, जेणे करून आमच्या पॉकेटांतले हे पयशे वचचे न्ही, हे कस्टमरा कडल्यान चार्ज करचे, रेट वाडोवन दिवचे आमकां. आनी समज हेजेर सुटावे जावना, आमचे कडेन एक ऑप्शन आसतलो की बाबा आमी एअरपोर्टाचेर एंट्री जावचे ना कस्टमराक मातशे त्रास जातले. सो हेजी नोंद घेवची गव्हर्मेंटान, हेजी सुटावे करचे. एअरपोर्टाचेर एंट्री घेना तो ट्युरिजमाक त्रास जायना. हय, हेजेर सुटावे करचे अशी आमची मागणी आसा. ताकाच लागून आयज आमी येयल्ले आहा डायरेक्टराक लेटर दिवपाक.